प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 13वो विसवोर, वोड 44 ते 44 पर्यंत. Mathew chapter 13 verses 44 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका शेतांत लिपलोलो आसलो एक तेवो मेळटोच तो नव्यान लिपून दवरून आनी इतलो खुशाल जावन की वचून मागीर आपणा कडेन आसले तितलेंय विकून आनी परत वचून ते शेतूच विकतें घेता. ते कोण एकल्या मनशा परी सुर्गीचें राज. मोतयाची वपार. तेच भाशेन एक उंच मोलाचे मोती मेळोना फुडें वचून आपणा कडेन आसले तितलेंय विकून आनी ते मोतीच विकतें घेता. त्या नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतो एका वेपाऱ्या सारकें सुर्गीचें राज. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां 44 ते 46 पर्यंत, जेजू आमकां दोन वपारी दिता आनी ह्या दोन वपारींनी तो आमकां सुर्गीचें राज कितें तें आमकां शिकोवंक सोदता. पयली वपार म्हणल्यार तो म्हणटा एका लिपून दवरलेल्या देवाची वपार जेन्ना दिता तो म्हणटा एक मनीस एक शेत घेवंक सोदता आनी ताका थंयसर एक वालोराचें कितें मेवता, एक लिपून ठेवलेलो थेवो मेवता आनी आतां ताच्यान तें घेवंक जायना. कित्याक तो दोनी न्हय म्हणटूच तो कितें करता, तो घरा येता, जें ताचे कडेन पयशे दुडू आसा ते घेता आनी तें आतां शेत घेता. आनी शेत घेतल्या उपरांत ताका जो लिपलेलो थेवो आसा तें एकदम वालोराचें जें ताका मेळना तें ताचें जाता. आनी दुसरी वपार म्हणल्यार जेजू म्हणटा एक मनीस जो एक मोतयांक सोदता, एक एकदम वालोराचो मोतयां, तो म्हणटा जेन्ना तो असले मोतयां सोदूंक वेता ताका एक वालोराचें मोती मेवता आनी आतां कितें करता, तो वेता आपले कडेन दुडू जे आसा ताचे कडेन जें कितें आसा तें सगळें विकता आनी हे मोती घेता. कित्याक तें ताका वालोराचें मोती आतां मेवलें. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयज हें शिवर्तमान आयकता, जेजून जी दोन वपारी घातल्यो, हे दोन उदाहरणां आमकां दिलीं, ताजे वरवीं आमकां कितें कळोन येता. जेजू म्हणटा सुर्गीचें राज. तेच भाशेन भाव भयणीनो, सुर्गीचें राज म्हणजे कितें? सुर्गीचें राज जावन आसा जेजू. सुर्गीचें राज जावन आसा देवाचें उतर. सुर्गीचें राज जावन आसा जेजूचें उतर. सुर्गीचें राज जावन आसा पवित्र आत्मा जो आमचे भितर येता आनी आमचे भितर आपलो जागो करता. पूण हें आमकां फावो जावपाक, हें म्हत्वपूर्णाचें मोती और हें म्हणटात ते भाशेन हें जें शेत जो मनीस विकता आनी तें घेता तें आमकां मेळचे खातीर, हें सुर्गीचें राज आमकां मेळचे खातीर आमी कितें करूंक जाय? पयलें आमी भाव भयणीनो जेजूक आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो सरोंडार म्हूण मानूंक जाय. जें ताणें घडलां खुर्सार तें आपलें रगत वारोयलां. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, जेन्ना ताणें जें आमचे पासत केलां ताजेर आमी बावर दवरता, आतां आमी एक नवी रचना जाता. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आनी आतां जेजूचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो, आमचो आत्मो एक जाला म्हणून आतां तो आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यान रिगून रावता. तेजे उपरांत कितें घडटा भाव भयणीनो? आतां आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां देवाच्या उतराचो मोग वाडत वता. कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी केन्नाच देवाच्या उतरान आमी मोगान रावची ना. आमी फकत धर्म करतलीं, आमी खूब मागणे करतलीं, खूब देवस्पण करतलीं. पूण ज्या दिसा जेजू आमच्या भितर येता, ज्या दिसा पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसा, पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी देवाच्या उतराक एकदम वालोर दिता. देवाचें उतर आमच्या जिवितान एकदम पयलें जाता आनी जेन्ना तें उतर आमी पाळटा, आमच्या मनाची नडसडणी करता, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमकां आमचें जिवीत एकदम बदलता. आमचो संबंद जेजूशी घट जाता, आमचो संबंद देवाशी घट जाता
आणि आमचो संबंध देवाशी आणि जेजूशी आणि त्याच्या उतरा वरवीं गोड जाला म्हणून आता आमचो संबंध आमच्या पेल्याशी गोड जाता. आणि तो जावन आसा आमचो खुरीस भाव भयणीनो. खुरीस म्हणल्यार आमचो मोग. खुरीस पळयल्यार जाल्यार दोन दोन पार्ट आसा ताका. एक एक वयर सकल आणि दुसरो सायड टू दावे वाटेन ते उजवे वाटेन करून. म्हणून एक पाटी आमचो संबंध देवाशी गोड जाता ताच्या उतरा वरवीं. आमचो संबंध आमच्या पेल्याशी उजवा दाया ते उजव्या पासून आता आमचो संबंध देवाशी गोड जाता. आणि तेन्ना की भाव भयणीनो आमी खरेपणी सरीच्या राजान भितर सरता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, ही दोन उदाहरणां जे जेजून दिली. एक तो लिपोन ठेवलेलो थेवो आणि ह्या मोत्याची वोपार. आयज भाव म्हणून देवाचें उतर जावन आसा जे आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या जिबेर, आमच्या तोंडान, आमच्या जिवितान पयलें येवंक जाय. जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितान पयलें येता तें आमी जेजूक आमचो पयलो आमचो दोनी सोमी आनी सर्वंडार म्हणून मानून घेता. आतां भाव भयणीनो आमी सर्गींच्या राज्यान आसा. सर्गींच्या राज्यांतलें जें बरें आसा, जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. जैतिवंत जिवीत जिवन आतां आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक पावता. खरेपणी हे सर्गींच्या राज्यान आमी भितर सरल्या म्हणून सर्गींच्या राज्यान आमी फकत मेलेल्या उपरांत भितर सरना. सर्गींच्या राज्यान जेन्ना आमी भितर सरता, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेंच देवाचें उतर आतां एका मोतया भाशेन जालां. आमी सगळें सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता. देवाचें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता. देवाचें उतर आमचें पयलें येता जिवितान. आनी तेन्ना की आमी खरेपणी सर्गींच्या राज्यान आमी भितर सरल्या म्हणून आमकां तें कळोन येता आनी आमी सर्गींच्या राज्यांतल्यान आमचें जिवीत जियेता. आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर ह्या दोन वोपारीचेर आमी नियाळ परतून करुया आनी देवाचें उतर आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान पयलें जावपाक आयज आमी देवा कडसून आदार आनी पवित्र देवा कडसून आदार मागुया. तुमच्या आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.